जर सरकार आतां मूळ गोंयकारांचीच घरां मोडपाक लागलो जाल्यार फुडाराक आसरो सोदपाक ताणें खंय वचपाचें असो प्रश्न उपराशीत कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान सरकाराचेर टिका केली. जिल्लोधिकाऱ्या कडेन उलोवन ह्या फामिलीक स्थलांतरीत करपाची वेवस्था करप चालू आशिल्ल्याचें विर्यातोन सांगलें. Yesterday we went and met the additional collector. आमचे काँग्रेस डेलिगेशन गेल्ले आनी तांकां सांगलें हें पळय जे पद्दतीन तुमी केलां is absolutely wrong. We are not questioning the judicial order or anything, but there has to be a compassionate way of looking at the procedure. पावसाचे दीस आसा, ती फॅमिली हांगा आसा खूब वर्सां जालीं, तातूंत एक अ लेडी इन फॅमिली स्टेट शी इज प्रेग्नंट, ते तरी पळोवन एक कंपॅशनेट व्यू घेवपाचो, पावस जावसर रावपाचें. Even the Supreme Court has recently given an order in which they pulled up the Uttar Pradesh additional AG. तुम्ही मोडटात घरां, you have to make some alternate arrangement for the poor people. So our point was you have to be compassionate. पावसाचे दीस, स्थानिक गोंयकार ते, she belongs to a ST community. So that was our point. So what is the collector saying now? Collector has assured to do whatever possible to rehabilitate the family. We are in touch with lot of organizations also. की तांकां कशें rehabilitate करून let them rebuild their life, which has been as good as destroyed. Captain, initially the घर मोडले, now all the BJP government MLAs, now ministers are all saying that they are willing to help, but initially the family did not get much of the support. तेजेर तूं कितें सांगपाक सोदता? Only one minister has said, and that is a पंचायत minister. आनी एक सांगता तो आपणाच्या ओन स्वार्थाक लागून तो स्टेटमेंट केला. He has said he will help the family because ताजे पळय सगळे आसा पळय सर्कल तो रिंग मास्टर ताजे पळय अरावंड आसा, तांकां इलिगल घरां बांदल्यान. तुम्ही ह्या दिसांनी नांव आयकलां, थोडे NGO नांवां घेतल्यान, फ्रेंड्स कॉलनी म्हूण इन चिकोलना, थंय सगळे इलिगल घरां बांदल्यान, बंगले बांदल्यान ह्या मिनिस्टरान आपणाच्या स्टाफाक. ह्यो सगळे फायली ओपन केल्या, त्या बंगल्यांचे कलर येलो, ग्रीन, ब्लू, त्या प्रमाणे आमी ह्यो फायली ओपन केल्यात, तांचेर एक एक फायल ओपन केल्या. हे सगळे आमी भायर काडटले. ही इज ट्रायंग टू लिगलायज, आनी इन दीस सम ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आर इनवॉल्ड. तातूंत एक हांवें फक्त नांव आयकल्लें, आदी आयकल्लें, एक बरो ऑफिसर म्हूण Prasiddha Naik, who is now the additional director of Panchayat. I want to advise him and give him a warning. For the last 1 week, he has been visiting the administrator of Comunidad office in Margaon to clandestinely cover up all these illegal things, to legalize this thing. So wo pay Moavin Gudino pay sangta, I want to help. तो ह्या फॅमिलीची जी परिस्थिती जाल्ली आसा ताचो फायदो काडून आपणाच्या जे चमच्यांचे बंगले बांधले पळय ते कवर अप करूंक सोदता. वी विल प्रोसीड लिगली डिस्पायट लॉट ऑफ स्कॅन्डल भायर जाल्ले. आमी ओग्गी रावले बिकॉज अ लेडी वॉज इनवॉल्ड इन दॅट. वी नेवर ओपन आवर माउथ, वी नेवर कॉमेंटेड, बट दिस ऑल दीज इलिगॅलिटी इज कनेक्टेड विथ दॅट. हांगा आमी ओग्गी रावचे ना. खूब लोकांनी सांगले, कॅप्टन वाय आर यू नॉट कॉमेंटिंग ऑन दॅट स्कॅन्डल. वेन आय टोल्ड देम, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तेन्ना तांणी सांगलें, बट देर वॉज अनदर हिंदी मूवी पती पत्नी और वो. आमी म्हणलें तरी पण आमी मदीं पडना. वी विल गो ओनली वेर इलिगॅलिटी इज कन्सर्न, एंड द टायम हॅज कम टू एक्सपोज दीस मॅन. आनी हे प्रसिद्ध नायक एंड ऑल्सो द डायरेक्टर मिसेस हलनकर both had attended a BJP program. They were sitting on the dice, which is against the rules and regulation. We are telling the officers, don't fall prey to these people in power. 5 वर्सां आसा, फाल्यां पडटले. Your job is at stake. We will go against you all if you all repeat all this.